नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स। गोयचे इश्यू घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या दिल्लीत दुसऱ्या दिसा केंद्रीय मंत्री अधिकाऱ्यांबरोबर बसता। दोट्टी नागरिकत्व ओसीआय कार्डाच्या इश्यूचेर लेखी बरोबर गाठ भेट। लोकसभेत बीजेपीच्या रणशिंग दिल्लीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या संमेलनात प्रधानमंत्र्यांनी दिलो 370 प्लसाचो मंत्र। दरेक भारतीया मेरेन विकसित भारताचे ध्येय पावोवंक वावुरतली बीजेपी। मध्य प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री आदलो केंद्रीय मंत्री गांधीचो उजवो कमलनाथ काँग्रेस सोडपाचे वाटेर। बरोबर पूत नकुल आनी डझनभर आमदारांक बीजेपीत व्हरपाच्यो हालचाली। जीएमसी भायल्या गाड्यांनी वापरतात। एसटीपीच्या गार्डनिंगाचे उदक सुपर स्पेशालिटीचे स्टाफाक शिनाल। बोवाळ पडले उपरांत सर्क्युलर फाटी गाडेवाल्या म्हणतात दुबाव निराधार। पाच वर्षांत गोंयांत 2,91,00,000 मायस टुरिस्ट येऊन गेले। विदेशी 18,31,000 उरिल्ले देशी। 2019च्या तुळेंत 2023 विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो अर्ध्या वयर पडलो। इस्रोचे आनीक एक अंतराळ मिशन यशस्वी। GSLV F-14 द नॉटी बॉय रॉकेटा वरवीं इनसॅट 3DS पृथ्वी निरीक्षण सॅटेलाइट लॉन्च। सैमीक वरिश्ठांक हवामानाविशीं दितलो माहिती। उर्दू कवी गुलजार आणि संस्कृत स्कॉलर जगद्गुरू रामभद्राचार्याक 58वा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ निवड समितीची घोषणा। रामलल्लाचे प्राणप्रतिष्ठे गोंयभर भोगवो तसोच शिवजयंतीक दिसतो। शिवजयंती दबाज्यान मनयात। ब्रह्मेशानंद स्वामीचो उलो राजकारण कडे सध्या अध्यात्म कार्य। गोयचे इश्यू घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्लीत दुसऱ्या दिसा केंद्रीय मंत्री अधिकाऱ्यांबरोबर बसका। दोट्टी नागरिकत्वाचो इश्यू आसा। पासपोर्ट सरेंडर केल्या उपरांत ओसीआय कार्ड मेळोवंक आडखळी येतात। विदेश वेव्हार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखीच्या कानार इश्यू घाला। बरोबर आलेस सिकेरी आशिल्लो। मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षाकय मेळ्ळा। दिल्लीत दुसऱ्या दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची गोयचे इश्यू घेऊन केंद्रीय मंत्री अधिकाऱ्यांबरोबर गाठी भेटी। सकाळी दोट्टी नागरिकत्वाविषयी केंद्रीय विदेश व्यवहार राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखीक मेळ्ळो। पासपोर्ट सरेंडर केल्या उपरांत ओसीआय कार्ड मेळोवंक आडमेळी येतात ताचेर लक्ष दिवचो म्हणून मागला। दोनपारा मुख्यमंत्री नीती आयोगाचो उपाध्यक्ष सुमन बेरीक मेळ्ळो। वर्ल्ड बँकेच्या आदारान हवामान बदल आणि आपत्कालीन परिस्थितीविषयी केल्ल्या कामाचो रिपोर्ट दिलो। मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करून हे विषयी माहिती दिल्या। दोनूय बसकेत मुख्यमंत्र्यांबरोबर पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेर आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपीच्या रणशिंग। दिल्लीत भारत मंडपमात राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या संमेलनात बीजेपीच्या 11,500 पदाधिकाऱ्यांमुखार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत 370 पार जैताचो मंत्र दिलो। एनडीएचे 400 पार। 2 दीस बसका। बसकेत विकसित भारत यात्रेचें प्रदर्शन। दरेक भारतीया मेरेन विकसित भारताचें ध्येय पावोवंक बीजेपी वावुरतली। जीएमसीच्या भायल्या गाडे दुकानां कॅन्टीन एसटीपीच्या गार्डनिंगाचें उदक वापरतात। तांचेकडच्या खाणा जिनस उदक हेर वस्तू वापरूं नाकात म्हूण सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाच्या स्टाफाक शिनाल। बोवाळ पडले उपरांत आदेसा भितर नोटीस फाटी। गाडेकार कॅन्टीनवाले म्हणटात ते गार्डनिंगाचें उदक वापरिनात। आरोप सारखे न्ही, खरें खोटें आतां एक वेळ FDA तपासतली। आयज सोशल मिडियाचेर एक नोट व्हायरल जाली। ती नोट आशिल्ली की
दोतोर उदय काकोडकर हांची जी नोट आशिल्ली जे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे जे स्टाफ आसा तांकां एक कॉशन नोट आशिल्ली की जे SSBच्या भायर जे गाडे आसा ते गाडे खंय STPचे उदक वापरतात च्या नाल्यार कितें करपाक म्हणून ही जी नोट आशिल्ली ती व्हायरल जाली आनी ती नोट व्हायरल जातकीर हांगासरले जे भायले गाडेकार आसात अशे लोक आसात ते चाळवले की अशी ही जो नोट व्हायरल जाल्या ते म्हणटा ह्या गजालीन कांयच तथ्य ना। हांव आतां 24 वर्सां जालीं हांवें केन्नाच थंय आजून हांवें तर स्टार्ट जाल्यार थंय पांय दवरूंक ना केन्ना। हांव घरा वचून आमचें उदीक घेवन येता नळाचें, आमी केन्ना यूज करूंक ना आनी वचूंकूच ना जाल्यार थंय ना आम्ही च्या विकपाक बंद केला आता एप्रिला टायमार करपाक नाका म्हणून आमी च्या विकत आनी उदक हाडटा हांगाचें उदक काडना आमी उदक घरच्यान हाडटा आमी हे उदक वापरना कारण आमकांय खबर आसा हे उदक STPचें म्हणून सो जाणा जावन आमी कशें वापरतली आमी घरा कडल्यान उदक हाडटा आमचें स्वता जाय जाल्यार तुमी आमचें उदक सुद्दां पळोवंक शकता तशेंच म्हणटा न्हू लोकांक सगळ्यांक अशेंच दिसतलें न्हू की बाबा खरेंच लोक असोच करता काय म्हणून पूण आमी आतां इतकी वर्सां जालीं हांगासर आसा आमी असलें उदक वापरना आयज पासून कोणाकूच पळोवना आमी सगळे आपापल्याचे डबे भरून उदक घेवन येता ते म्हणून कॅन आसता आमचे प्लास्टीक लोक आपले उदक घरा घालसून हाडटा हे आपले बारीक लोक जे आपले पोट भरूंक सोदता हांचेर अन्याय करपाक हो सर्क्युलर काडिल्लो आसा हांकां मान्य ना हांकां फक्त हे व्हडल्या कॉन्ट्रॅक्टरांची पोटां भरपाची आहा आनी गरीब मनशाचे पोट मारपाचे आहा। तर सकाळच्यान एक नोटीस उदय काकोडकराची जी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकाचे जे दोतोर आसा तांची नोटीस व्हायरल जाताली जे गाडे आसा SSBच्या भायर ते STPचे उदक वापरताले आनी थंयसर जे स्टाफ आसा तांकां थंय कांयच खावं नाका पिवं नाका म्हणून जी नोटीस व्हायरल जाताली ती मागीर आमी एक स्पेशल रिपोर्ट केलो तितून इवन रिपोर्टान मागीर आमकां अशें कळून आयलें सोर्सिसा कडल्यान की ती जी नोटीस आसा ती होल्डार आसा पूण आतां ती नोटीस आहा ती विड्रॉ केल्या। मजगती उत्तर गोंयच्या फूड सेफ्टी ऑफिसरांनी 5 गाड्यांचे इन्स्पेक्शन केले थंय रांदपा खातीर तांणी FDA कडच्यान कसलेच परमिशन घेवंक ना म्हूण दिसून आयले तांकां थंय रांदप बंद करात म्हूण सांगलां तशेंच रांदपा खातीरचें सगळें सामान काडपाक लायलें तांकां कायदेशीर नोटीसूय काडली ह्या स्टॉलांचे नोव्हेंबरांत इन्स्पेक्शन केल्ले तांकां 10,000 रुपयांची फायनूय मारिल्ली ह्या गाड्यांक पॅक सामानूच विकपाचें परमिशन आसा मात तांणी गॅस सिलिंडर वापरून थंय कशे रांदून खावपाच्यो वस्तू विकपाक सुरवात केल्या आतां आनीक परत रांदतना सापडले जाल्यार FDA खाला तांचें रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची टिमीन शिटकावणी दिल्या रांदपाक घरा कडच्यान उदक हाडटा म्हूण तांचो जबाब आशिल्लो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलाचे गेटी कडचे सेक्युरिटीचो जबाब घेतला टिमीन उदकाचे सॅम्पल व्हेला सॅम्पलाची टेस्ट जाल्या उपरांत ते कसले उदक वापरताले ते स्पश्ट जातले। स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील दारी। फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत 2,91,00,000 मायज टुरिस्ट येवन गेले विधानसभेंतले लेखी जापेंत स्पश्ट विदेशी टुरिस्ट फक्त 18,32,000 उरिल्ले 2 कोटी मायज देशी 2019चे तुळेंत 2023 विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो अर्द्या वयर पडला तेवटेन देशी टुरिस्टांचो आंकडो वाडत आसा खासा रिपोर्ट। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येवचे म्हणून गोंय सरकार यत्न करता मात फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेंत पोरू विदेशी टुरिस्टांचो आंकडो पडला मदली 2 वर्सां कोविड अरिश्टा लागून गेली फाटल्या 5 वर्सांचो डेटा पळयल्यार टुरिझमाचेर कोविडाचो परिणाम दिसूं येता फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत 2,91,59,685 टुरिस्ट येवन गेले म्हूण विधानसभेंतल्या लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट जालें आता फाटल्या 5 वर्सांचो विदेशी टुरिस्टांचो डेटा पळयात 2019 9,37,113 टुरिस्ट आयिल्ले 2020 3,193 2021 22,128 2022 1,69,005 टुरिस्ट आयिल्ले 2023 4,34,003 टुरिस्ट आयल्या फाटल्या 5 वर्सांत वट्ट 18,31,842 विदेशी टुरिस्ट गोंयांत आयल्या आता देशी टुरिस्टांचो आंकडो पळयात 2019 71,27,287 टुरिस्ट आयले 2020 26,71,533 टुरिस्ट आयले 2021 33,08,084 टुरिस्ट आयले 2022 70,18,945 टुरिस्ट आयले 2023 72,01,989 टुरिस्ट आयले
फाटल्या 5 वर्सांत 2,73,27,843 देशी टुरिस्ट गोंयांत येवन गेले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. इस्रोन आनीक एक अंतराळ मोहीम यशस्वी केली. GSLV F14 द नॉटी बॉय रॉकेटा वरवीं इनसॅट 3DS सॅटेलायट लॉन्च केलो. श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्रांतल्यान सांजे 5:35 सॅटेलायट लॉन्च जालो. ह्या पृथ्वी निरीक्षण सॅटेलायटा वरवीं हवामान आनी सैमीक अरिश्टां विशीं म्हायती मेळटली. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Plus 5 seconds. Lift-off normal. A perfect lift-off. GSLV F14 Plus 10 inside seconds. 3DS progressing towards its Stage destination. performance normal. P4 tracking. Plus जी हाँ, 15 अभी हमने seconds. देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो Plus चुका 20 है seconds. और Future GSLV tracking. F14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ. इसका कंपन भी हमें यहाँ महसूस होता Char1 है. is in main auto. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. Shuttle is in main auto. Plus 1 minute. Very smarty and naughty, but still it is called naughty. But I'm sure the reliability of the vehicle is high. It is now just demonstrated is with the 4-meter firing, and it is as reliable as any other vehicle. It was the campaign also was very smooth, and the 27 plus count time also even less. Everything was very smooth. And as all of you know, that the next mission of the GSLV is going to be the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite, which is scheduled. And this gives us greater confidence on this mission to take on with the accomplishment of the NISAR launch soon. उर्दू कवी गुलजार आणि संस्कृत स्कॉलर जगद्गुरू रामभद्राचार्याक 58वा ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर. ज्ञानपीठ पुरस्कार निवड समितीन घोषणा केली. बॉलिवूडा खातीर गुलजाराचें मोठें योगदान आसा. ताका पद्मभूषण साहित्य अकादमी पुरस्कारय फावो जाल्या. उत्तर प्रदेशाच्या जगद्गुरू रामभद्राचार्याचें संस्कृत शिक्षणाच्या मळार मोठें योगदान. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. हरमला महापुरुष देवळा लागसार हिट एंड रनात एकलो गेलो. एके स्विफ्ट मोटारीन मोटारसायकलीक धपको दिवन फुज्यो मारल्यो. मोटारसायकली वयले साहिल आनी दीप नायक हे दोग भाव गंभीर जखमी जाल्ले. हॉस्पिटलांत एकल्यान प्राण सोडलो. अपकीर्त करपी स्विफ्ट मोटार एका CCTV कॅमेरांत कॅप्चर जाल्या. पोलीस सोदतात. नमस्कार, आम्ही आसात हरमल मेन रोडाक आसात नियर महापुरुष टेम्पला कडेन. एक 5:11 सुमार एक एक्सिडंट जाल्या. तातूंत साहिल नायक आनी दीप नायक हे दोन भुरगे आशिल्ले. ते लोकल आशिल्ले आनी ते खंय हरमल बाजारांतल्यान खंय तरी घरा वयताले. त्या टायमार एक शिफ्ट जी आसा हरमलच्यान पेडणेच्या सायडीन वता आसतना तेंच्यांनी दार ओपन केल्या उपरांत ते भुरगे हिट जाले आनी पडले. तातूंतलो जो साहिल नायक जो आसा ताका हॉस्पिटलांत व्हरसर तो डेथ जाल्या म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या. तेची डेथ जाल्लेली आसा. आनी दुसरो जो दीप नायक जो आसा हे भाव आसात. दीपाक सद्या बांबोळी हांगा शिफ्ट करपाक आयल्या. सद्या मांद्री पोलीस PI आनी तेंचे स्टाफ हांगा जमलेले आसात. आनी जी शिफ्ट जी हिट केल्या आनी ती फुडें शिफ्ट जी कार आसा पळोवन गेल्ले तांकां पोलिसान धरून सद्या मांद्री पोलीस स्टेशनार हाडलेले आसात. एकंदर ह्या रूटार एक्सिडंट दिसान दीस वाडत आसा. मेन म्हटल्यार ह्याची झाडपट्टी वाडलेली आसात. रोड कळना. त्याच बरोबर हांगा काही नवीन दुकानां ओपन केल्लेले आसात. सो खंय तरी कन्फ्युजन जाता. गाडी पार्क सायडीन असल्या कारणान लोकांक त्रास जाता अशे लोक हांगा आतां सद्या लोक सांगीत आसात. एकंदर ह्या रोडान दिसान दीस एक्सिडंटाचो प्रमाण जो आसा वाडत आसा. सो आयज ह्या एक्सिडंटान एक साहिल नायक 19 वर्साचो भुरगो आशिल्लो ताका मरण आयल्या आनी नायक जो आसा ताका बांबोळी शिफ्ट करपाक गेल्या. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्या भरपूर वायट.
अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठे वेळार गोंयभर भगवो पातळो तसो 19 फेब्रुवाराक शिवजयंती उत्सवांत दिसचो. शिवजयंती दबाज्यान मनयात. ब्रह्मेशानंद स्वामीचो उलो. पद्मनाभाचार्याच्या पुण्यतिथी निमतान हातुर्ली मठांत कार्यावळ जाली. राजकारणात देंवता काय म्हणून विचारल्यार सध्या खंय अध्यात्म कार्य. 22 जानेवाराक गोंयांत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापने वेळार जल्लोष जाल्लो. आता 19 फेब्रुवाराक शिवजयंती. सरकार दिवचले शिवजयंती मनयता. ब्रह्मेशानंद स्वामीन प्रमोद सावंत सरकाराचें कौतुक केले. 22 जानेवारी ही सामान्य तारीख नाही, तर राष्ट्र उभारणी करण्याचं, ज्याला आम्ही रामराज्य म्हणतो, त्या रामराज्याचा पाया आम्ही 22 जानेवारी मानतो. तर भविष्यामध्ये कोणाचंही सरकार जे आहे त्या सरकारच्या माध्यमातून रामाचा आदर्श डोक्यात ठेवून त्यांनी काम करावं. तर असं हे रामराज्य जे आहे ते सगळ्याकडे पसरावावं यासाठीचे काम जे आहे ते सर्वांनी सुरू केलेलं आहे. आत्ता 19 तारीखला शिवजयंती आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळे गोमंतकीय भगवा परत होणार आहे. जसा 22 जानेवारीला झाला, आता परत एकदा भगवा होणार आहे तो शिवजयंतीच्या दिवशी. आणि 18-19 तारीखला तर मला सांगितलं की CMने शासकीय जो आधार आहे हा या शिवजयंतीच्या कार्यक्रमांना दिलेला आहे. त्याचा मोठा कार्यक्रम जो आहे तो डिचोलीमध्ये पण होतो आहे, साखळीमध्ये पण होतो आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी होतो आहे. हे सगळं सुचिन्ह आहे. समाजाला सोबत घेऊन समाजाला उत्तम आदर्श त्यांच्या डोक्यात रुजवण्याचं हे काम आहे. आणि म्हणून CMना खूप खूप आशीर्वाद. मजगती ब्रह्मेशानंद स्वामी राजकारणात उतरता म्हणून चर्चा सुरू असा. तांकां विचारल्यार ते सांगता सध्या खंय आध्यात्मिक कार्य. आज पद्मनाभ स्वामींचा पुण्यतिथीचं काम कार्य आहे आणि इथे आजचा संदेश जो आहे हा संदेश आहे की आज समस्त गोमंतकीयांना पद्मनाभ स्वामींचे आशीर्वाद लाभावे. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कावी कला सांबाळपाक म्हणून राज्यपालान राजभवनात दवरिल्ल्या कावी कला कार्यशाळेचो समारोप जालो. कार्यशाळेत वांटो घेतिल्ल्यांक प्रशस्तीपत्रां दिली. राज्यपाल पिल्लय आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या हातान पारंपारीक वेवसाय सांबाळपी 30 विश्वकर्मांचो भोवमान जालो. Kavi, what does it mean and how it is related to Goan history? All things are elaborated by him in his article. Today, I think how it is connected to the tradition of Goa. And now a vanishing process. I don't know whether practically I am correct or not. Kavi is concerned, Goan endemic art is concerned, it is under the threat of vanishing from our society, our setup, our country. Tradition of the was not. The law that girls are ते मातृभूमीचं तारीख सुंदरता आणि त्याला कलेचे क्षेत्रातील वेगळे पण आमचं जे देश आणि कृषी गोष्टी जोपासण्याचे प्रवर्तन प्रयत्न करतात. त्यातून खरंच मला दिसतात ते योगदान हे खरंच मोठे योगदान आणि अशा समोर मध्य प्रदेशाचो आदलो मुख्यमंत्री आदलो केंद्रीय मंत्री गांधींचो उजवो कमलनाथ काँग्रेस सोडपाचे वाटेर. बरोबर पूत नकुल आनी डझनभर आमदारांक बीजेपीत व्हरपाच्यो हालचाली. बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे महासंमेलन दिल्लीत चाललो आसतना कमलनाथ पूत नकुलाक घेवन दिल्ली पावला. मिडियान गाठलो. खबर फटीची म्हणिना. नकुलान प्रोफायलांतल्यान काँग्रेसीक काडली. दुसऱ्या मुखार विचार मांडच्या आदीं ते योग्य काय अयोग्य हाचो साहित्यिकांनी आदीं विचार करचो. युवा कोंकणी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ उलयलां. मिरामार साळगांवकार कायदो महाविद्यालयांत 2 दिसांचे युवा कोंकणी साहित्य संमेलन चलता. दुबाव आसा तो आमकां पडपाक जाय. कोणाकूय दिसपाक शकता की हांव दुबावाचेर संभ्रमाचेर डावटाचेर कित्याक सुरवात करता, कित्याक आमी जनरली म्हणटात की आसचो न्ही कोणाक दुबाव.
पूण आमी सगळे जाण युवा साहित्य संमेलनाच्या ह्या माटवांत हांगा बसल्यात आनी निश्चितपणान आमी फाल्यां जो इनामां वांटप सुवाळो जातलो ती इनामां घेवपाक हांगा येवंक ना हाचें भान आमकां सगळ्यांक आसपाक जाय. कारण युवा साहित्य संमेलन केन्नाच सर्ती खातीर नाशिल्लें किंवा सर्ती पुरतें नाशिल्लें आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हो थोडोसो सेल्फ डावट, थोडोसो संभ्रम आसप गरजेचो, जातूंतल्यान आपणें बरयलां तें खरेंच म्हणजे दुसऱ्या मेरेन पावोवपाच्या दर्जाचें आसा. गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशेच्या सगळ्या आंगांनी उदरगत जावची म्हणून ज्यो येवजणी चालीक लायता तातूंतली युवा संमेलन ही एक म्हत्वाची वर्सुकी येवजण. 2 दीस चलपी ह्या संमेलनात सुमार 30 वरां व्हड संख्येन वांटेकार जावपी युवा साहित्यीक आनी तांकां मार्गदर्शन करपी जाणकार बरोवपी असो एक सुमेळ ह्या युवा संमेलना निमतान घडून येता. युवा पिरायेचेर जांकां बरोवपाची प्रेरणा मेळटा तांचें साहित्य बारीकसाणेन वाचून तातूंतले बरें वायट पारखून तांची निवळावणी कशी करची आनी एक जापसालदार साहित्यीक म्हणून कसो फुडें येवचो हाचें भोव मोलादीक मार्गदर्शन ह्या युवा संमेलना निमतान जाता. तरणाटे हे आमच्या देशाचो फुडार अशें आमी म्हणटात. तरणाट्यांनी देशा खातीर गंभीरपणान योगदान दिवचें अशी अपेक्षा धरता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.